कामाचो आज शुभारंभ हांगासर जालो आणि या स्थळी आमच्या बरोबर उपस्थित आसात मये जिल्हा पंचायत सदस्य सौ कुंदा मांद्रेकर, आमचे स्थानिक पंच सदस्य श्री विद्यानंद कारबोटकर, आमचे हांगासले पुरोहित आमचे काका, तशेंच आमचे समोल भाऊ आनी हांगासरले सगळे ग्रामस्थ म्हणजे भाव। आज ही जी अत्यंत अशी महत्वपूर्ण असो हो प्रोजेक्ट या देऊस भटवाडे या गावात जाता आणि एकदम नेसेसरी असलेली ही सुविधा ही पूर्णपणे बरे भाशेन जावची, बरी जावची, सुसज्ज अशी जावची अशा पद्धतीन आज आम्ही गोंय सरकाराच्या PWD खात्या मार्फत आज ह्या बांधकामाचो शुभारंभ करता। आज या कामाक शुभारंभ करता आसतना ज्यो गोष्टी आमच्या नागरिकां कडसून सूचना येयल्ल्यो आसा त्या पद्धतीन सगळ्यो ह्यो गोष्टी करपाक लागून आमी घेतलेल्यो आसा आणि ही जी स्मशानभूमी आसा ती बऱ्या तरेन सगळ्या लोकांक वापरूंक मेळची अशा पद्धतीन हो खर्च 30 लाख रुपया खर्च करून PWD फंडा मार्फत ही पुराय जातली। आज ह्या सुविधा आमकां उपलब्ध करून दिता आसतना गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे हांव आभार मानपाक सोदतां की अशा वेगवेगळ्या जागांचेर आमच्या मये मतदारसंघातली ही जी कस्टोडियन मालकीची प्रॉपर्टी आसली ही प्रॉपर्टीतली जागा ही ट्रान्सफर करून आमी जमीन आणि जो लागणारो रस्त्याचे टेंडर वेगळे जाल्ले आसतले आणि ही सुविधा 5 गावांनी आता सध्या करून आमी यशस्वी जाल्ले आसा। जशें झडपीन म्हटलें की चिंच भटवाडी हांगा आसलेली ही स्मशानभूमी सुद्धा बांदपाक लागून आमी जो सुपस्कर करपाक जाय तो करपाक घेतलेलो आसा आणि ही एक अत्यंत जी सुविधा प्रत्येक वाड्या कणकणी जाय अशें लोकांचे नागरिकांचे मागणे आसता त्यो मागण्यो उचलून धरून आमी हे काम घेतलेलें आसा। आज ह्या समयी ज्या व्यक्तींनी हांगासर सहकार्य केल्लें आसा, पयली ही जी स्मशानभूमी बांदपाक मांद्रेकर बंधू ज्यांच्यानी हे सहकार्य केल्लें त्यांचेय बी आभार मानता। तशेंच आमचे ज्यांची हांगासर ह्यो काळजी करताले आमचे फेरू किनळकर यांचेय बी आभार मानता। हे ग्रामस्थां खातीर जी तेंच्यांनी जागा हांगासर दिल्ली आसा आणि ही फॅसिलिटी दिवपाक लागून तेंच्यांनी सहकार्य केल्लें त्यांचे आभार मानता आणि ह्या ग्रामस्थांक आजच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिता आसतना हेजो कमीत कमी लाभ कमीत कमी कित्याक म्हणटा की गांवांत बरें आसचें आणि लोक दीर्घायू जावचे ही माझी भावना आसा आणि इच्छा आसा, तशी प्रार्थना आसा। पण दुर्दैवान जेन्ना ही सोय आमकां वापरची पडटा तेन्ना ती बरी करून वापरूंक मेळोंक जाय। आयज पावसाच्या दिसांनी सुद्दां असुविधा जाता आणि ही सुविधा जेन्ना बरी आसता तेन्ना ती निमाणे जो अंत्ययात्रा आसता ती बरी जावची ह्या हेतून ह्यो सगळ्यो स्मशानभूमी आमी ज्यो घेतलेल्यो आहा त्यो बरें करपाक लागून सहकार्य लोकांचें आसा आणि अशेंच सहकार्य लोकांनी दीत रावचें अशी इच्छा व्यक्त करता आनी सांगता। देव बरें।